एके वटेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या अर्थीक वर्सा गोंयांतल्यान मिनाची निर्यात म्हणजे आयर्न ओर एक्सपोर्ट जावपाक सुरवात जातली अशी घोशणा केला, जाल्यार दुसरे वटेन खाण वेवसायाचेर आनीक एका संकटाची कुपां दाटल्यात। 58% म्हणजे 58% एफई कंटेंट परस कमी आशिल्ल्या आयर्न ओराचेर एक्सपोर्ट ड्युटी लावपाचे संकेत मेळ्ळ्या। ताका लागून गोंयचो खाण वेवसाय परत सुरू जातलो काय ना हाचेर भिरांत सध्या लोकांनी उक्तायल्या। ताचें जालें अशें। 26 ऑगस्ट दिसा केंद्रांत एक बसका जाली, तातूंत भारतांतले स्टील प्रोडक्शन वाडोवपा विशीं चर्चा जाली। स्टील प्रोडक्शन खातीर लागपी रॉ मटेरियल सप्लाय चेन बळकट करपा खातीर लागपी जायतीं पावलां उबारपा खातीर सगळ्यांचें एकमत जालें। ह्या विशयाचेर सरकारान मदत करपा खातीर 28 ऑगस्ट दिसा एक सल्लागार समिती तयार केली। ह्या समितीक सांगलें की 58% परस कमी प्रतीच्या खनिजाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी लावपा खातीर तांणी आपलें म्हणणें मांडचें। सध्या 58% परस कमी प्रतीच्या खनिजाचेर शून्य एक्सपोर्ट ड्युटी आसा। हो कमी प्रतीचो ओर जर भारतांत उरलो जाल्यार स्टील कंपन्यांक उण्या दरांत म्हाल मेळटलो अशें तांकां दिसता। ह्या मुद्द्यावेल्यान सध्या गोंयचे मिनेर टेन्शनान आयल्या। सगळ्यांत पयलीं फाटल्या आयतारा गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान केंद्राक एक चीट बरोवन लो ग्रेड ओराचेर एक्सपोर्ट ड्युटी घालची न्हय म्हणून विनवणी केली। ताचे उपरांत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी तशें पत्र केंद्रीय खनिज मंत्री जी किशन रेड्डीकूय बरयलें। हालीं जीएसटी रिफॉर्माचेर उलोवपाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्या कडेनूय चेंबरान हाचे विशीं हुस्को उक्तायल्लो। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक आनी छत्तीसगड राज्यांत मेळपी ओरा परस कमी प्रतीचो ओर गोंयांत मेळटा, ताका थळाव्या कंपन्यांनी मागणी ना। वेदांताचो आमोणेचो पीग आयर्न प्लांट लेगीत भायल्यान आयर्न ओर हाडटा, हाचेर गोंयच्या मिनेरांनी नदर ओडल्या। सध्या गोंयांत खाण वेवसाय सुरू जावपाच्या मार्गार आसा आनी अशी ड्युटी घातली जाल्यार खणी सुरू जावच्यो ना अशी भिरांत सगळ्यांनी उक्तायल्या। वर्स 2012 सावन गोंयचो खाण वेवसाय बंद आसा। मदींच तो परत एकदा सुरू करपा खातीर यत्न जाल्ले, पूण ते फळादीक जावना। आतां जर ही एक्सपोर्ट ड्युटी घातली जाल्यार हो वेवसाय पुरायपणान बंद जातलो अशी भिरांत मायन ओनरांनी उक्तायल्या। एके वटेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या अर्थीक वर्सा गोंयांतल्यान मिनाची निर्यात म्हणजे आयर्न ओर एक्सपोर्ट जावपाक सुरवात जातली अशी घोशणा केला, जाल्यार दुसरे वटेन खाण वेवसायाचेर आनीक एका संकटाची कुपां दाटल्यात। 58% म्हणजे 58% एफई कंटेंट परस कमी आशिल्ल्या आयर्न ओराचेर एक्सपोर्ट ड्युटी लावपाचे संकेत मेळ्ळ्या। ताका लागून गोंयचो खाण वेवसाय परत सुरू जातलो काय ना हाचेर भिरांत सध्या लोकांनी उक्तायल्या। ताचें जालें अशें। 26 ऑगस्ट दिसा केंद्रांत एक बसका जाली, तातूंत भारतांतले स्टील प्रोडक्शन वाडोवपा विशीं चर्चा जाली। स्टील प्रोडक्शन खातीर लागपी रॉ मटेरियल सप्लाय चेन बळकट करपा खातीर लागपी जायतीं पावलां उबारपा खातीर सगळ्यांचें एकमत जालें। ह्या विशयाचेर सरकारान मदत करपा खातीर 28 ऑगस्ट दिसा एक सल्लागार समिती तयार केली। ह्या समितीक सांगलें की 58% परस कमी प्रतीच्या खनिजाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी लावपा खातीर तांणी आपलें म्हणणें मांडचें। सध्या 58% परस कमी प्रतीच्या खनिजाचेर शून्य एक्सपोर्ट ड्युटी आसा। हो कमी प्रतीचो ओर जर भारतांत उरलो जाल्यार स्टील कंपन्यांक उण्या दरांत म्हाल मेळटलो अशें तांकां दिसता। ह्या मुद्द्यावेल्यान सध्या गोंयचे मिनेर टेन्शनान आयल्या। सगळ्यांत पयलीं फाटल्या आयतारा गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान केंद्राक एक चीट बरोवन लो ग्रेड ओराचेर एक्सपोर्ट ड्युटी घालची न्हय म्हणून विनवणी केली।
ताचे उपरांत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी तशें पत्र केंद्रीय खनिज मंत्री जी किशन रेड्डीकूय बरयलें. हालीं GST रिफॉर्माचेर उलोवपाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्या कडेनूय चेंबरान हाचे विशीं हुस्को उक्तायल्लो. ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक आनी छत्तीसगड राज्यांत मेळपी ओरा परस कमी प्रतीचो ओर गोंयांत मेळटा. ताका थळाव्या कंपन्यांनी मागणी ना. वेदांताचो आमोणेचो पीग आयन प्लांट लेगीत भायल्यान आयन ओर हाडटा. हाचेर गोंयच्या मिनेरांनी नदर ओडल्या. सध्या गोंयांत खाण वेवसाय सुरू जावपाच्या मार्गार आसा आनी अशी ड्युटी घातली जाल्यार खणी सुरू जावच्यो ना अशी भिरांत सगळ्यांनी उक्तायल्या. वर्स 2012 सावन गोंयचो खाण वेवसाय बंद आसा. मदींच तो परत एकदा सुरू करपा खातीर यत्न जाल्ले पूण ते फळादीक जावना. आतां जर ही एक्सपोर्ट ड्युटी घातली जाल्यार हो वेवसाय पुरायपणान बंद जातलो अशी भिरांत मायन ओनरांनी उक्तायल्या. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.